मॅडम मॅडम आय सो काम सोटा नाक माग तुगे काम हांव वयता खंय वयताय? भिंडी बाजारान ऑमलेटी गाड घालूंक पूण नाक माग तुगे काम अरे कितें जाला? कित जाला ते रोजमारी गोरिला आहा तो आफ्रिका सो येयला 2 इंग्लिशी उतर जाण म्हूण कितसोच मत आपणा जिवाको म्हाका इंग्लिशीन कित म्हूण जाण ते कितें म्हणटा? कित म्हूण जाण तूं इस्पुलेट हांव इस्पुलेट म्हणाय ती आर्मांग आताय कित म्हाका इंग्लिश कोणा इस्पुलेट आय सायबा कोण म्हणून दीस काडटलो हांचे लागीं म्हणून देव जाणा. रोजमारी बाय यो हो बाय हांगा यो. हो बाय तुका कितली पावट हांवें सांगला ताचे वाटेक वचो नाकाय म्हणून तू कित्याक ताचे वाटेक वेताय? बाय पेद्रू म्हाका बगर चावयता बगर काय माकड आनी आपुले म्हणटा म्हाका आनी बगर गोरिला कितले हातात हांव म्हाका बी वाज येयली पेद्रूचे. मॅडम हांवें फकत तेका काडे मुळा पूण कित मुळा की अशें की रोजमारी जरी तर घरा आहलोले जाल्यार आमगे कुजिनात कितलो उजवाड पडपाचो ते काडे आहा न्हू तेगे काडसांनी येनसांनी हांवूय मातशें काड जायत वयता होय हांडी पुसां कुजिनात काळी जाले होय पूण हे सगळें होकणान म्हूण मॅडम होकणांनी होय रागान हुंय मुळा इतल्या कामां लागून ते मागीर इस्पुलेट म्हणटा कोण आयकोत जाल्यार इस्पुलेट म्हणून आर्मांक आयलो आनी ठो केलो हांव गेलो न्हू हांव मेलो न्हू जाकोबो मुर्यो डेट गेलो. अरे ते स्पुलेट म्हणजे स्टुपिड. स्पीड मोटराक आतां म्हाका गाय नाका. अरे स्टुपिड. मामी म्हाका दिसता तांचे काजा करूंक जाय म्हूण. दही ही बरी हा दही जिलेबी खासदार करूंक जाय. तू हांगा रावन कितें कोत्ताय? चल भितर वच. तुमचे सदांचेच तें आतांच झगडटात आतांच एक जाता.